log of 60 plus log of 20 minus log 12. ओके, सो आता हांगासर ह्याच्या प्रॉब्लमान आमकां दोन लॉज एप्लाय जातले. ओके, हांगासर प्रोडक्ट लॉ आणि हांगासर मायनस आहा म्हटल्यार कोशंट लॉ एप्लाय जातलो. सो लास्ट व्हिडिओन आमी पळयल्ले हे जे लॉज प्रोडक्ट लॉ, कोशंट लॉ आणि पावर लॉ. पयली हेजी तुमकां आयडिया क्लियर आसपाक जाय जाल्यारूच तुमी एप्लाय करपाक शकतले. सो लॉग ऑफ 60 प्लस लॉग ऑफ 20 मायनस लॉग ऑफ 12 ही स्टेटमेंट दिल्या आमकां. ओके, सो आता हांगासर तुमकां सांगले तशें प्रोडक्ट लॉ आणि हांगा कोशंट लॉ. सो लॉग घेयात प्लस आहा ते पळय 60 प्लस आहा ती कितें जातली मल्टिप्लाय आणि हांगासर 20 येतलो आणि मायनस आहा म्हटल्यार डिवायड आणि तो नंबर डिवायड जातलो. ओके, सो लॉग हांगासर कॅन्सलेशन जाता ते कॅन्सल करा. 12 5 जा. सो 5 into 20 कितलो येयलो 100. सो लॉग ऑफ 100 कितले 0 2. सो आन्सर इज 2. सो तुमकां इन लास्ट व्हिडिओ हांवें सांगलेले डायरेक्टली नंबर याद दवरात. लॉग ऑफ 1 ची व्हॅल्यू 0, लॉग ऑफ 10 ची व्हॅल्यू 1, लॉग ऑफ 100 ची व्हॅल्यू 2, लॉग ऑफ 1000 ची व्हॅल्यू 3, लॉग ऑफ 10000 ची 4. सो लॉग टेबल घेऊन आणि फाइंड आउट करपाची गरज ना, डायरेक्टली हे तुम्ही आन्सर